अल्लाह का घर बहुत बड़ा है, क्या मंदिर क्या मस्जिद सब कुछ एक है. येणाऱ्या भविष्य काळात माझी मस्जिद द्वारका माई होईल आणि तिथे सारे हिंदू मुसलमान लोटांगण घालेले येतील. अल्लाह मालिक एक है. बाबा ये क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा ये क्या हुआ? बादशाच्या लग्नाला मी तुम्हाला सीडीला बोलवलं होतं, ते काही कळत नाही. म्हणून मला तुम्ही क्षमा करा बाबा, क्षमा करा. जान मिया, असं रडायचं नाही. हे तो अल्लाह मिया की इच्छा आहे. जे घडत आहे त्या परिस्थितीला तोंड द्यायची तयारी ठेव. Check 1 2 test.
आयचो हो कार्यक्रम बहुजन महासंघ आणि कला आणि संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान राजधानीच्या मिलेनियस ब्रागांचा हॉलांत संपन्न जाता। आयचो दीस गोंयच्या इतिहासात एक ऐतिहासीक दीस हेची नोंदणी अवश्य येणारा काल दवरतलो। तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आसतना म्हाजे वयल्यान समोरचे स्वागत करता आसतना उमेद जाता आनी आमी हो कार्यक्रम पळयता आसतना खूब अशें शिकपाक मेळ्ळें। 24 समाजाचे ही संघटना आसा। गोंयचे जे राखीव आसले बहुजन ओबीसीचे 27%, एसटीचे 12% आणि एससीचे 2% अशे 41%ची एक मोळी आसा। तशें पळयल्यार गोंयचे हे सादारण 85%च्या वयर ही लोकसंख्या जाता आणि म्हणूनच हेजे कडेन पळयत आसतना एक सामाजीक कमळ ही उपमा दिवपाक येता। ह्या देशाक जशे अनेक तरेचे जाती धर्म आसात, ह्या सगळ्यांक एकट्यान दवरपाची भारत ही देश हो एक देठ आसा। तशाच ह्या 24 समाजाचे जे वेगळे वेगळे पाकळे आसात तांकां एकट्यान दवरपाचो गोमंतक बहुजन महासंघ हो एक देठ आसा। हो एक आमी प्रयत्न केल्लो आसा। राजकारणाचे मतभेद वेगळे वेगळे आसपाक शकतात, आमचे भाव भितर सुद्दां घरांतले मतभेद असतात, पण एकाच आज व्यासपीठाचेर तुम्ही पळयले राजकीय आमचे जे विचार आसा मतभेद कडेन दवरून ही एक आमी सामाजिक संघटना उभी केल्ली आसा। मेळावा आपयतो आमच्या सगळ्या समाजाचो ऑफिस बेनराचो मेळावा। हे सगळे दाखयता सगळे समाजाचे ऑफिस बेनर हांगासर येयल्ले आहा आनी तेंच्यांनीच आपणाचे सांस्कृतीक कार्यक्रम हांगा तुमकां सगळ्यांक दाखयले। म्हाका तोखणाय करून दिसता आमच्या लोकांची कसले कसले प्रोग्राम आमच्याकडे आसात। आपल्याचे लोक आमचे समाजाचे जे भूमिपुत्र आमी म्हणटा ती लोककला तेंच्यांनी हांगासर तुमकां सगळ्यांक दाखयली। खरेदीच तेंची तोखणाय करपाची सलूट तेंकां हांव करूंक सोदता। सदांच तुमचे बरें जावचें अशें तुमचे कडेन मागता आनी तुमी सदांच आमच्या कडेन रावतले, हितून कसलोच दुबाव ना। सगळे लोक आमी एकठांय जाले हेका लागून जायते लोकांच्या पोटान दुखोवंक लागला। थोडे लोक तुमकां सांगतले अरे तो आनी लोबलो आनी बाकीचे हांगासर जे कितें करता ते फुडें तेंचे राजकारण आसतले, तेंकां फुडें काय येवपाक आसतले, तेंकां लागून तुमी थंय वचनाका पासून येवपाचें तुमकां प्रेशर येवपाचो संभव आहा। पूण ते प्रेशराक भिवू नाका, त्या आड मार्गाक भिवू नाका। तुमकां सांगूंक सोदता आमी एकठांय जाय जाल्यार कितेंय करूंक शकता हे तुमी जाणून घेयात। हांव तुका दोनूच एग्जांपलां दिता। आमी बंडारी समाजान पयलो लढो सुरवात केली करपाक। जेन्ना पूण आनी मुंड्या संघटनेचो जेन्ना हे जाले तेन्ना आमी हो लढो आमच्या हातीन घेतलो। आमकां सनसेट क्लॉज, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आनी मांगेदळाच्यो केशी आहा पळय त्यो आमच्या कोर्टांनी घातलेल्यो। 12 तरेन आमी मिटींगो लायल्यो, 12 तरेन आमी हें केलें। हांव भारतीय जनता पार्टीचो सिनियर उपाध्यक्ष म्हणून आसलो। हांवें सरकाराक सांगून दिलें, पार्टीक सांगलें बाबा हो कितें करता पळय तुमी बरोबर करिना, हें मातशें बेगीनच्या बेगीन फाटीं येवचें म्हणून। भावांनो, ज्या वेळाचेर अनुसूचित जमातीच्या चळवळी खातीर हांव उलयतालो त्या वेळाचेर काही गोष्टी मुखार हाडटालो आनी म्हाका दिसता सगळ्यो काही गोष्टी एक गोष्ट जर सोडली जाल्यार सगळ्यो काही गोष्टी इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमी यशस्वी जाल्ले आसा। आनी म्हाकाय दिसता जी अनुसूचित जमाती खातीर जी अटल आश्रय जी योजना जी आसा ती योजना ही ओबीसी खातीर सगळ्या घटकांक मेळची। आनी म्हणूनच म्हाका दिसता समाज कल्याण मंत्री म्हणून आपलो पांडुरंग मडकयकार हाजे कडेन एक बोलणी केली ज्या वेळाचेर हांव सुरवातीकूच निवडून आयलो आनी त्या वेळाचेर आमचे एसटी कॉर्पोरेशन किंवा ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान जी स्कीम जी आसा ती तुझे डिपार्टमेंटा वरून ती इम्प्लिमेंटेशन कर असो म्हणून एक तांचे कडेन एक प्रश्न तयार केल्लो आशिल्लो आनी म्हाका दिसता गोयचे सरकार ह्या ओबीसी खातीर आज तांकां सगळो काही हक्क दिवपा खातीर आज मार्गाचेर आसात। येणाऱ्या काही दिवसां भितर अटल आश्रय योजना ही धनगरांक आज मेळिल्ली आसात, एससी समाजाक मेळिल्ली आसात, पूण बाकीच्या सगळ्या समाजाक मेळोवन दिवपाची जबाबदारी आज आमी खांद्याचेर घेतिल्ली आसात आनी येणाऱ्या काही दिसां भितर हे काही गोष्टी मेळटल्यो अशें ह्या वेळाचेर हांव तुमकां एक जाहीर सांगता। तर आयज ही संस्कृती काही दाखोवपाचो प्रयत्न जालो, ही बरी गजाल। टाळम घेवचे पयलीं शेवटी एकच सांगलो की हालींच आमच्या दलित भावां आसात तांकां तेमी तांच्या हक्का खातीर
2 तारखेक तरी भारत बंद म्हणून पूल बांधलो तरी खूपसो वेगळो प्रकार घडलो. काही लोकांचो जिवाक ते मोगचे पडले, जीव ना जालो आणि खऱ्या अर्थाने सारखी ते हे जालें ना. आणि त्यांचो हक्का खातीर त्यांनी भारत बंद असो उपकार केल्लो. आणि हेचे खातीर जे शहीद जाले किंवा त्यांच्या हेचे खातीर आमी फाल्यां आमच्या आझाद मैदानाचेर आमी हे दवरले आसात की 11 वरांचेर एकठांय जावपाचे आसात. आमी थंय आमी उपवास करतले एक दिसाक. तेन्ना काही लोक जे हांगा आसात तुमकां जर शक्य आसा जर तुमी कोण जर तुमी येवंक शकता जाल्यार तुमी मुद्दम येवचे. कित्याक आमी मुद्दम 11 वरांचेर एकठांय जावन थंय आमी एक उपास दवरपाचो प्रयत्न पीस आनी हार्मोनी म्हळ्यार हे करूंक सोदतात आमी. आमचे मनीस दिसपाक जाय, ते दिसपाक जायना आमी सगळे एकठांय आसपाक जाय. आमचे भितर कोणी कितें उडोवं, बहुजन समाजा भितर कितें जावं दी, म्हाज्यान सोबते भितर कितें जावं दी, पण आमी एक रावपाक. आमचे भितर कितें फायट जावं दी, म्हाजे बाबू कवळेकरा बरोबर कितें जावं दी, पण दुसरो जो हा पळय तो कितें उलयला हे तिगूय उबे रावपाक जाय. दुसऱ्याक चान्स दिवपाक जायना आमी आमच्या लोकांक हें करपाक, क्रिटिसायज करपाक. ख्याच करूंक रावपाक जाय, एक ध्यान आसपाक जाय, भंय आसपाक जाय. आनी ते आमकां काबार करपाकच पळयतात आनी म्हाज्या आनी तेजे सोबते भितर लावन आनी काबार करपाक पळयतात. पण आमची भितर कितली फायट जावन दी चलता. विधानसभेन हांवें ताका उलोवन तो म्हाका उलोवन दी, पण आमचे भितर दुसरो उलयल्यार मात्र स्ट्रॉंग रावपाक जाय. आनी तें करीत जाल्यार म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयांत आमची इतली व्हडली ताकद आनी कितें आसतली.